जायात जागे. आता शाह कमिशनान हे सगळें एक्सप्लेन करून सांगलें तुमकां बरें समजुचें म्हणून. पूण गोंयांत कितें जाल्लें सांगलां? हय, खुबशें सांगलां. तांणी सुमार 100-200 फायली तपासल्यो मिनाच्यो आनीक मिनाक भेटी दिल्यो आनी अखेरीक तांणी सांगलें कितें? खुबश्यो गजाली सांगल्यात. थोड्यो गजाली तुमकां सांगता. मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हत्वाच्यो गजाली तुमकां सांगच्यो पडटल्यो. एक म्हणजे तांणी सांगलें डिसेंबर 2011 गोंयांत 93 लिजी काम करताल्यो. 93 लिजां सकयल मिनां चलतालीं. एका लिजांत चड मिनां आसपाक शकता. सो 93 लिजां सकयल चड कामां आसतालीं आनीक मिनाची कामां चलतालीं. आनी 93 लिजां सकयल जी मिनाची कामां जी चलता, प्रत्येक लीज खंय ना खंय तरी कसलेंय ना कसलेंय तरी परमिशन, लिसेंस, नो ऑब्जेक्शन घेवपाक विसरला, चुकला और मुद्दाम घेवना कितेंय तरी जालां आनी ताका लागून तें बेकायदेशीर. आनी अशें करून शाह कमिशनान कितें सांगलां तर 93 लिजी बेकायदेशीर. आतां 93 लिजी ज्यो बेकायदेशीर जाल्यो तर लीज जर बेकायदेशीर ते मिनांतल्यान मीन काडटा ते खाणींतल्यान मीन काडटा ते कायदेशीर काय बेकायदेशीर? तेंय बेकायदेशीर जालें ना. म्हणटकच हे 93 लिजां सकयल ज्यो मायनी आसात, मिनाच्यो खणी आसात, तातूंतल्यान काडिल्ले मीन तेंय बी बेकायदेशीर. आनीक हाका कारण कोण इतलें बेकायदेशीर जावपाक? कोणाकय दिसतालें आरे कितें चल्लां गोंयांत काय म्हणून. सगळें इतलें बेकायदेशीर, मायनी इतले इम्पॉर्टंट सगळें चल्लां तें बेकायदेशीर काय म्हणून. तर बेकायदेशीर म्हणजे कितें हें आमी पयलीं एक्सप्लेन करून सांगलां. तर तुमकां सांगपाक एक मजेची गजाल म्हूण दिसता. तुमी जर बारीकसाणीन जर पळयत तर इतले कन्फ्यूज जातले की तुमकां हातूंतल्यान कितेंय तरी म्हणजे मेकींग सेन्स म्हणना, हातूंतल्यान कितें तरी सारकें कंक्लुजन काडपाक खूब दीस लागतले. कितें चल्लां, कितें तांणी म्हणलां आनी ताजो परिणाम कितें तो. म्हणटकर आतां जालें कित्याक? इतलें तुमी जर म्हणटात, शाह कमिशन जर म्हणटा इतले सामके वायट गजाली चल्ल्यात आनी सगळें बेकायदेशीर चल्लां, कितें चल्लां तें बेकायदेशीर चल्लां अशें बिशें म्हणून जालें कित्याक? तर शाह कमिशन म्हणटा इट वॉज अ टोटल कोलॅप्स ऑफ मॉनिटरींग एंड रेग्युलेटरी सिस्टम ऑफ गोवा गव्हर्मेंट. हे शब्द वापरल्या शाह कमिशनान. इट वॉज ए टोटल कोलॅप्स म्हणून. म्हणजे प्रशासकीय मशिनरी जी आसा, यंत्रावळ जी आसा, गोंयच्या मायनींग डिपार्टमेंटाची, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची सगळी कोलबडून पडल्या, जमीनदोस्त जाल्या आनी कांयच काम जावना. आनी तो म्हणटा कितें शाह कमिशन गेल्ले 5-6 वर्सांत हें चड जालां म्हणून. तांणी पयलींचीं वर्सां पळोवना, सगळें पळयलां ते 5-6 वर्सांचें पळयलां. कारण म्हाका दिसता 5-6 वर्सां गोंयांत चड मीन जाला चायनाच्या डिमांडा लागून आनी 5-6 वर्सां बेकायदेशीर कामां चलतात म्हणून लोकांच्यो कागाळी बी चड जाल्या. म्हणून तांणी म्हाका दिसता हे 5-6 वर्सांचेर कॉन्सन्ट्रेट केलां. टोटल कोलॅप्स म्हणजे खंयच्याच डिपार्टमेंटान आपणें काम करपा जाय तें करूना. आनी हाज्या पयलीं भारत सरकारानय बी तीच वेवस्था, तीच अवस्था, कारण तेंय बी काम सारकें करूना म्हणून थंय बी कोलॅप्स जाला म्हणून. अशें भारत सरकार आनी गोंय सरकार सगळें कोलॅप्स करून सगळे कडेन बेकायदेशीर चलता. आतां we quoted 25,000. Every one of you ridiculed us. Everyone ridiculed us, saying that was a wrong figure. It was not a wrong figure. It was a right figure. Now 35,000 probably comes out of some calculations mechanism, which I don't agree some, because he is including the transportation everything. हे चलून हाजो इफेक्ट कितें तर तो म्हणटा जवळ जवळ 12 कोटी टन मीन बेकायदेशीररित्या वयर काडला आनी त्या 12 कोटी मिनाचो वालोर 35,000 कोटी रुपया. आतां शाह कमिशन कितें म्हणटा की आमचे आंकडे एकादले चूक आसत, तुमी एक्सपर्ट हाडात आनी पळयात एका फोंडांतल्यान कितले मीन काडले जावये आनी त्या मिनाचो वालोर कितलो जावये तुमी थारायात म्हणून. हांवें कोंत केलें ताबडतोब म्हजे कॅल्क्युलेशना प्रमाणे, म्हज्या कोंता प्रमाणे
70,000 कोटी रुपये येवपाक लागले. गोंयाक नुकसान. त्या बरोबर हांवें ते काडले कुशीन दवरले बेटो त्रासां कित्याक पडात काय म्हणून. कारण आनीक जर इले कोंत करत ते 1,00,000 कोटी रुपयांचेर पावत आशिल्ले. म्हणजे भानगडी नाका म्हणून कुशीन दवरले. तांगेले आयकुया म्हणून 35,000 कोटी रुपया ही जाली तांची फायंडिंग्स. म्हणजे शहा कमिशनाचे ताणें बाबा कितें सांपडायलां कितें सोदून काडलां हाजेर. आतां चवथें पळय आसा न्ही तांची रिकमेंडेशन्स म्हणजे शिफारसी कसल्यो. शिफारसी 1 सगळे हे 35,000 कोटी मायनींग कंपनी कडल्यान तुमी वसूल करपाक जाय. ते सरकाराक सांगतात 35,000 कोटी वसूल करपाक जाय. दुसरी शिफारस ज्या डिपार्टमेंटांनी बेकायदा कामां केल्यांत त्या डिपार्टमेंटांतल्या ऑफिसरांचेर आनी मिनिस्टरांचेर लेगीत एक्शन घेवपाक जाय. तांकां ख्यास्त करपाक जाय. ऑफिसरांक अंडर कंडक्ट रुल्स आनी मिनिस्टरांक बी तांकां पुलिशेंत कंप्लेन करून तांचेर केशी घालपाक जाय. Without waiting for any environment, this government of Goa has decided to act on the report in defined time frame. I am not ready to put exactly how many days, but very soon you will find FIR being lodged because it has to be processed by law department. It has to be processed by mining department. That might take few days more, but once it is processed, FIRs will be lodged based on the recommendation wherever government accepts. Obviously, विचारपाची गरज आहा. दिगंबर कामत एक आहा, प्रताप सिंग राणे दुसरो आहा, डायरेक्टर माइन्स एट दॅट रेलेवंट टायम तिसरो आसा, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट चवथो आहा, सेक्रेटरी एट रेलेवंट टायम. So please don't make, I am using the word relevant time. So and Ministry of Environment Forest also and IBM also. तिसरी गजाल ती की फुडाराक सारकें जावचें अशें म्हणून सरकारान तातूंत लक्ष घालचें आनी सगळे डिपार्टमेंट प्रत्येक डिपार्टमेंट आपापलें काम करता एका दुसऱ्याक विचारना. ताका लागून हो चड बोवाळ जाला. म्हणटकर देर शूड बी नेसेसरी कोऑर्डिनेशन. तांचो संपर्क आसपा जाय एकामेका कडेन आनी एकामेका विचारून कामां करपाक जाय. अश्यो बारीक बारीक खुबश्यो शिफारशी तांणी केल्या. हे जालें थोडक्यात शहा कमिशनाचे रिपोर्टाचें. आतां आमकां हाजेर मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे सगळ्यांत चड म्हत्वाचें म्हणजे गोंयांत हाजो कितें परिणाम जातलो. दुसरो शॉर्ट टर्म परिणाम आनी लाँग टर्म. शॉर्ट टर्म म्हणजे इमिजिएटली आतां सस्पेंड केलें तेंय बी एक रिकमेंडेशन दिलां शहा कमिशनान. शिफारस केल्या की सगळीं मिनां ताबडतोब सस्पेंड करची, सगळीं लिसन्स सस्पेंड करची. कोणें भारत सरकारान आनी गोंय सरकारान, भारत सरकारान एनवायरमेंट क्लियरन्स आनी गोंय सरकारान तुगेले मायनिंग सस्पेंड करची आनी सगळीं बारकायेन तपासची आनी ज्यांनी खंय खंय पळय कितें करपाचें उरलां कायद्याचें परमिशन घेवपाचें उरल्यार तांकां तें घेवपा लावचें आनी तांकां पेनाल्टी करची. तांचे कडल्यान पयशे जोडल्यात तांणी ते वसूल करचे आनी तांचेर केशी घालच्यो. ही बी शिफारस शहा कमिशनान केल्या. So you go to website, you find order. एक्झॅक्टली काय कारण होतं असं की कशा शहा कमिशनचा रिपोर्टमुळे आम्ही प्रत्येक माहिती डॉक्युमेंट चेक करूनच त्यांना चालू करायला लागलो. आता या क्षणात तरी सगळ्या माहिती सगळ्या माहिती उद्यापासून बंद. Do you put state first or economical effect first? But I can override that effect. I am not saying that I am going to permanently close them. They have been closed until they come out with all the documents. So once they come out with documents, and if the documents are in order, papers are in order, they will be permitted to start again. Maybe in the first, second, third week of October. म्हणटकर हाजो इफेक्ट मिनाच्या धंद्याचेर कितें जातलो, हाजो इफेक्ट गोंयच्या लोकांचेर फाल्यां परत कितें जातलो आनी 10 वर्सांनी 15 वर्सांनी 20 वर्सांनी गोंयचे अर्थीक बांदावळीचेर कितें जातलो, गोंयच्या पर्यावरणाचेर कितें जातलो. एक रान जर सामकें जमीनदोस्त केलां, सगळीं झाडां कापल्यात, ती फोंड घाल्यात, बाबा तें रान पुरोवत तयार कोण करतलो, पयलीं भशेन आसता तशें कोण करतलो, पर्यावरण पयलीं भशेन आसता तशें कोण करतलो. ह्यो सगळ्यो गजाली डिस्कस करपाक खूब वेळ लागतलो. पूण सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे
लोक म्हणटात शाह कमिशनान आमचे पोट पळयलें ना, आमच्या पोटार उबो रावलो अशें मीन ओके ते करतात, जे इल्लिगल करतात तांकां शिक्षा करात, आमकां आनी ताका संबंद ना. पुणून गोंयची एटलिस्ट 1/3 1/3 अर्थीक बांदावळ मिनाचेर अवलंबून आसा. आनी ती जर मिनाचेर अवलंबून आसा जायत आनी मिन जर तुमी सगळी बंद केली जायत आमचें जातलें कितें, आमच्या फॅमिलीची जातलें कितें, आमची बँकेची रिणां आसात हजार कटकटी. सरकारान जो निर्णय घेतला तो निर्णय एकदम चुकीचो आसा. सरकारान तेजेर विचार करून निर्णय घेतला जायत आसतलो, पूण ह्या ज्या निर्णयाची आमकां पुरेपूर कोणी इनलिगल लिगल केला तेजे आमकां कांय आयडिया ना. उजगांव बेल्ट जो आसा तो सगळो मायनिंगेचो हेजेर आमचो चड चलता. हे म्हाज्या शिवाय हांव एक ट्रक ओनरूच म्हणून सांगता, जर तर आनी कोणाची सुद्दां तुमी तर हें घेत मुलाखत घेत जाल्यार ते सुद्दां सांगतले की ट्रक जर तर हे बंद जायत जाल्यार आमकां बरेच त्रास जाता. कांयशे लोक एक 100तल्यान एक 10 जाण सांगतले की आमकां हो हें नाका म्हणून हे सायडींतल्यान ट्रक, कित्याक हे आमकां येयल्ले दिसा हे अडथळे हाडटा. पूण अडथळे हाडपाकूय बी ह्या हितूर गव्हर्मेंटूच हें आसा जबाबदार, कित्याक तेणी रस्त्याची अजून कांय सर्वेच केली ना की पोर्तुगीज टायमा पासून जे रस्ते आसलेले ते रस्ते तशेंच आसा. मायनी बंद म्हणजे आमच्या ट्रक ओनराचेर सगळें आमचे संकट येयल्ल्या भशेन जाता. तेन्ना ते संकट आमचेर तो हाडूंक दिवचो ना आमकां खात्री आहा. हांव कितें म्हणटा, जर तर हे डंपांक लागून केंद्र सरकाराचें आनी आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाचें जर तर कितें जाल्लें आहा, बिस्कटलेलें आहा जाल्यार तें सुरळीत आमच्या मुख्यमंत्र्यान करचें आनी तें आमच्या ट्रक ओनरांक आमकां तो डंप जाल्यार डंप काडून तो आमकां रोजगार दिवचो. काम धंद्यांक तर गाडयो आमकां गॅरेजीन मेळच्यो ना. कितें पयशे वटेन पयशे कोणा पात्रांक ते लोकांक गाडयेच्या पात्रांक तर पयशे मेळ्ळे जाल्यार आमकां कोणाक ते दितले पावटे सारके वेवस्थीत. आनी सगळो परिणामूच जाता, सगळो वायट जाता सगळें. तो चड एक 75% आमकां मार बसलेलो आहा भितून. ते मातशें सरकारान मातशें तेजेर लक्ष घालचें, इतलें हें करपाचें न्हू. कितली वर्सां जाली तुमचो व्यवसाय चलता हांगा? आमचें आतां सद्याक 8-9 वर्सां जालीं. आमकां भायल्या लोकांचे न्हू आवटसायड ते लोक आपले पोट भरपा लागून हांगा येयल्ले आहा न्हू, आनी तांकां हांगासर कांय धंदो ना जाल्यार ते वयताले आपल्या घरा. आमी उरले ना, मागीर त्रासान पडले ना. हें जें कितें बिजनेस चालू आसा पळय तें तशेंच चालू उरचें. आम परिस्थिती जर पळयली जाल्यार आज पळयलें जाल्यार आमकां अशें प्रसंग येयलेले आसा. एक शोध जे ट्रकाचेरच जो सामको ड्रायव्हर स्वताची गाडी चलोवन जो पोट भरताले जाल्यार तेजी परिस्थिती सारकी आतां हे बिकट जाल्लें आसा. म्हणून आमकां म्हाका विनंती करता हांव ते हांकां मायन ओनरांक जाता तितले बेगीन तेंचे डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करचे दाखोवपाचे आनी जाता तितले बेगीन मायनींग स्टार्ट जावन. सध्या ही परिस्थिती ट्रक ओनराचेर तिकट आयल्या, कित्याक हे मायन ओनरूच तांचे जबाबदार. कित्याक मायन ओनरांनी आमकां ट्रक ओनर ट्रक हाड म्हटले, पूण तांचे व्ह्यूज कितें आशिल्ले आमकां सांगना ताणें. तांकां जाता तितले बेगीन ताणें माल काडपाचो आनी एक्सपोर्ट करपाचो इतलें चिंतलें, आमचे फुडार चिंतलें ना. आतां आमी सगळे ट्रक ओनर त्रासांक पडल्या. आज मायनींग जर कुचड्या बंद जाले आमी कुचडे लोक कशे जगतले? 7 दिसा भितर सांगता ना, 7 दिसां भितर ते मायनरांक दिवपाक जाय न्ही. आतां परिस्थिती अशी जाल्या, मायनर जे आसा खूब वर्सांचे कांड खुबशे जोडून दवरलेले आसा. आतां तांकां इफेक्ट काय जावना. सामान लोकांक ट्रक वाले आहा, जे मशिनरी ओनर आहा, बाजारवाले आहा, भाजीवाले आहा, सगळे इफेक्ट जावपाचे. हांगा सीएमान रिक्वेस्ट केला अशें हार्श डिसिजन घेवचे पयलीं मातशें. हाका आनी शाह कमिशनाक संबंद ना. शाह कमिशन कित्याक अपॉयंट केल्लें? फक्त बेकायदेशीर कितें चलता तें पळयात आनी रिपोर्ट करात. गोंयची इकॉनॉमी नाजाल्यार झारखंडांतली इकॉनॉमी नाजाल्यार छत्तीसगडांतली इकॉनॉमी कितें करपाचें तें तांकां खबर ना. तें तांकां उलोवपाची गरज ना आनी तें तांचे टर्म्स ऑफ रेफरन्स तें तांचें काम न्हय. हें काम आतां गोंय सरकाराचें. आतां गोंय सरकाराची कामां कसली कोण कितें करतलो? शाह कमिशनाचेर भारत सरकारान आनी गोंय सरकारान कसली कारवाय करपाची, कसलें एक्शन घेवपाचें, कोणें एक्शन घेतलां, कोणें एक्शन घेवना, एक्शन घेवपाक शक्य आसा काय ना, शक्य आसल्यार कितलो तेंप लागतलो, ह्यो सगळ्यो गजाली आमी फुडल्या आयताराक उलोवया. ह्या आयताराक आमी हो विशय इतल्याचेरूच सोंपयतात आनी खंयचोच विशय आमकां घेवपाक मेळना. आनी फुडल्या आयताराक हाजें कंटिन्युएशन करया, चालू दवरया आनी बाकीच्यो गजाली डिस्कस करया. आतां हो प्रोग्राम हांगाच सोंपता आनी मेळया फुडल्या आयताराक. देव बरें करूं. पळयत रावात जयात जागे, पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.